हॅलो गायज, गुड आफ्टरनून. कशी आसात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. माझे नाव अंकिता. वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक माझ्या चॅनलाचें जें नाव आसा भुवन क्रिएशन 2.0. हालीं न्हू म्हाका प्रॉपरली टायमूच मेळना की व्लॉगिंग करतलें अशें. एक तर बायक बालवाडीन घातला, सो ताका ड्रॉप गौतम करता, पिकअप करपाक हांव वयता, मागीर ते गव हाडटा, वॉश करता, ड्राय करता, ग्राइंड करता, पॅक करता, हितूनूच टायम वयता. आनी हालीं न्हू असो मिन्स लायक मूडूय नासलो की प्रॉपरली अशें व्लॉग बीन करतलें म्हणून. मेन रिजन म्हणजे आतां आमी कितेंय घेतलें न्हू, सो ऑटोमॅटिकली लोकांचे कमेंट येता, हेंच्यांनी हे वस्तू कशी घेतली, कितें केलें. इतलें सांगून करून सुद्दां की म्हाका पेरंट्सांनी म्हाज्या जो चवथीचो व्हिडिओ आसलो पळय तितून क्लियरली हांवें दाखयलें की म्हाज्या पप्पान म्हाका तो गिफ्ट केला सोफा. ओके, त्याच्या पयलीं आमी घरान येवन 2 वर्सां जालीं आमकां. आमगे सोफा बीन कांय नासलो. 3 ते 4 चेरी आहल्यो आनी मोस्ट ऑफ द टायम आमी जमनीर बसतालीं. ती 2 वर्सां जी आमी स्ट्रगल केली ती कोणाकूच दिसूंक ना. पण जसो आमी सोफा घेतलो ऑटोमॅटिकली हेंच्यांनी कसो सोफा घेतलो, कितें केलें, फूल फायनान्स जो आसा सोफाचो तो म्हाज्या पप्पान केला आनी हो स्पेशली तेणें बाय खातीर केला. ओके, ताका बरें बसून टी व्ही बीन पळोवपाक गावतली बीन अशें बी म्हणून तेणें केलें. जी कुशन कवरां आसा पळय तेचे सुद्दां 50% पयशे तेंच्यांनी दिला. आमी फकत 50 धाडला, तसो फकत ताका पॉलिश करपाचें उरलां. नेक्स्ट जो फ्रीज आसा ताका सुद्दां हांवें क्लियरली सांगलें भावान दिला, फूल फायनान्स भावान दिला. तेचे एडिशनल जे 2000 आहले प्रोसेसींग फी तेच फकत आमी केला. तरी पूण लोकांचे कमेंट येता की हांव हेंच्यांनी फ्रीज घेतलो, खंयच्या पयशांनी घेतलो, हें काय कामाक वचना, गौतम एकलोच कामाक वयता, ते कशें घेतलो. ते मी हे घेतला ग्रायंडींग मशीन, फ्लावर मिल, ताका सुद्दां कमेंट येता लायक कसो घेतलो. मिन्स लायक कमेंट यूट्यूबाचेर येयना पण पर्सनली अशें दितात. सो हांवें सांगलां क्लियरली की ते लोन फायनान्साचेर घेतला हांवें तो. सो अशें आसा गजाली. आनी एक म्हाका क्वेश्चन येता, तूं यूट्यूबांतल्यान कितले, खुबूच फनी क्वेश्चन आसा, हाव मच डू आय अर्न फ्रॉम यूट्यूब मनी. यूट्यूब मनी अर्न करप अशें इजी न्हू, ताका खूब मेहनत घेवची पडटा. थोड्यांक 1 वर्स लागता, थोड्यांक 1.5 वर्स 2 वर्सां लागता यूट्यूब हें करपाक, मॉनिटायज करपाक. यूट्यूबाचे जे सर्टन गायडलायन्स आसता, जशें की 4000 वॉच आवर्स आनी 1000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जावपाक जाय, तेन्ना तुजो चॅनल मॉनिटायज जाता. चॅनल मॉनिटायज जाल्या उपरांत तेंचे एक टार्गेट आसता सर्टन डॉलर्स. कित्याक म्हाजो अजून चॅनल मॉनिटायज जावंक ना, म्हाजी अजून 50% सुद्दां वॉच आवर्स जावंक ना, 50% सुद्दां सबस्क्रायबर जावंक ना. सो म्हाका यूट्यूबांतल्यान पयशे मेळना. म्हाका व्हिडिओ करपाक आवडटा आनी एक मेमरी कशी सेव जाता आनी मायंड अशी बेकार दवरून कांयच फायदो ना. हांव वेल एज्युकेटेड आसा, म्हाका थोड्योशो गोश्टी कळटा, अजून म्हाका परफेक्ट कळना पण मातश्योश्यो गोश्टी कळटा. सो म्हाका अशें दिसता की व्हिडिओ करपाचें. आनी मेन म्हटल्यार आमच्या फॅमिलीन कोण यूट्यूबर नासलो, शिवोलीन हांगासर क्लोज बाय कोण यूट्यूबर नासलो. सो म्हाका अशें दिसता की आमचे जे कितें आसा पळय गांवांतले गोश्टी, म्हाज्या फॅमिलींतल्यो गोश्टी, त्यो लोकां मेरेन पावोवपाच्यो. वॉट्सॅपार सगळ्यो गोश्टी घालपाक पॉसिबल ना, सो हांव तो यूट्यूब करता. सो हे म्हाजें टार्गेट अजून अचीव जावंक ना. थोड्यांचो एका दिसान जाता मॉनिटायज, थोड्यांचो एका म्हयन्यान जाता, थोड्यांचो 6 म्हयन्यांनी. म्हाका मातसो टायम लागता कित्याक म्हाजे अजून सर्टन जे हे आसता पळय क्रायटेरिया, म्हाका एडिटींग बिडिटींग तितलें अजून परफेक्ट अशें कळना. आनी मेन म्हटल्यार म्हाका तितलो टायमूय आसना कित्याक हांव एकलें आसता घरान, बायकूय पळोवपाचें आसता, बाकीच्यो गोश्टी आसता, खूब तरेचे बिजनेस लायक लाडू बिडू तसले करता, म्हाका ऑर्डरी बीन येता. सो ताका लागून म्हाका प्रॉपर टायमूय बीन मेळना. सो ताका लागून म्हजो अजून चॅनल मॉनिटायज जावंक ना. होपफुली जातलो आनीक 1 वर्स म्हटल्यार 6 म्हयने म्हटल्यार, कित्याक आतां सबस्क्रायबरूय बीन म्हाजे बेगीन वाडटा. सो अशें आसा. सो तुमी अशें चिंतू नाका की म्हाका यूट्यूबांतल्यान पयशे मेळटा म्हणून हांव यूट्यूब करता. म्हाका आवडटा म्हणून करता आनी जेन्ना गावतले म्हाका यूट्यूबांतल्यान पयशे तुमच्या वांगडा सगळ्या वांगडा शेअर करता. कांयच टेन्शन घेवं नाका आनी ते मेरेन अशें चिंतू नाका की म्हाका यूट्यूबांतल्यान पयशे मेळटा. सो असलो अपडेट. आनी आतां तुमच्या वांगडा एक रेसिपी शेअर करता वडाची. एक्चुली काल करपाचें आसलें बटाट वडे बीन हाडून दवरलेले, बटाट बीन हाडून दवरलेले बटाट वडे करपाक, पण मागीर टायमूच गावूना आनी हालीं मातशें बिजी उरता. आनी एक कितें आमी न्यू स्टार्ट करपाचें अशें चिंतता.
सो ताका लागून मातसो घोवूय बिजी उरता, हांवूय बिजी उरता आनी बाय मातशें बरें ना, ताका आयज बालवाडीन धाडूंक ना. आयज एक्चुअली चिल्ड्रन्स डे, बालवाडीच्या बाईन सांगलेलें ताका धाड म्हणून, पूण म्हाका पॉसिबल जावंक ना. ताका मातशें अशें धाकटे धाकटे अशें पुळयो कश्यो येयला आनी ते स्क्रॅच केल्या उपरांत खूब अशें मोट्टे जाता. सो आयज चड दीस ताका ऑब्जर्व करतलें आनीक वाडटा कमी जाता कशें कितें तें. आनी फाल्यां ताका सांजचें, कित्याक आयज आमचो डॉक्टरूय आसना, सो फाल्यां ताका मागीर डॉक्टरा कडेन व्हरतलें अशें आसा. आनी चला आतां रेसिपीक सुरवात करूया. पिठाच्या स्टॉकाचो अपडेट म्हटल्यार एट प्रेझेंट आतां म्हजे कडेन आसा नॉर्मल सोसायटीचे गंव येता पळय तेजें पीठ आसा, तें हांवें 40 रुपीज केजीन दिलां. नेक्स्ट आसा म्हजे कडेन बरें अमूल गंवाचें पीठ आसा, तें 60 रुपीज केजी आसा. देन रागी फ्लार आसा, नाशण्याचें पीठ 70 रुपीज केजी आसा. बाजरा आनी जवार आसा, बाजरा 70 रुपीज आनी जवार जे आसा पळय ते 90 रुपीज. मातशें कॉस्टली पडले ते म्हाका, सो ताका लागून. बेसन आसा, बेसन म्हणजे पिठी, आनी ती हांवें एट प्रेझेंट 30 रुपीज पाव किलो दिला. सो हो आसा म्हजो स्टॉकाचो अपडेट. कोणाक जाय बीन जाल्यार हांव म्हजो कॉन्टॅक्ट नंबर ह्या व्हिडिओच्या एंडार शेअर करता. जाय जाल्यार म्हाका त्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करा. आनी समज बल्क क्वॉन्टिटीन ऑर्डर करता, जशें की लायक 5 kg वीट प्लस 1 kg रागी बिगी, जाल्यार अकॉर्डिंगली आमी समज क्लोज बाय आसा जाल्यार डिलिव्हरी बीन दिता. सो हो आसा म्हज्या स्टॉकाचो अपडेट. सो आतां हांवें एक काल दवरल्या गॅसीर, तितून आमकां घालपाक जाय तेल. बटाट हांवें बरें उकडून घेतल्या, ऑलमोस्ट 4 बटाट आसा. ते बरें जाल्ले आसा. तितून आमकां घालपाक जाय ऑनियन आनी ग्रीन चिली न्हू, म्हणजे पिकल्या म्हणून ती तांबडी जाल्या, कित्याक ते आमच्या झाडाक जाल्लेली, सो रिक्वायर्ड आहा तेन्नाच काडटा. सो आतां बरो ऑनियन आनी ग्रीन चिली न्हू बरी तळसून घेवपाक जाय. घालपाक जाय सासवां बरी तडपाक जाय. हांव थोडे न्हू भितून आलें घालता, आलें बरें धाडून घेतला. ती क्वॉन्टिटी कमी आसा म्हणून हांव मातशें घालता, नाजाल्यार ग्रीन चिली, आलें, कोथमीर आनी लसूण ही 4य वस्तूंचो ठेचा कसो करता आनी तो घालता. पण ही क्वॉन्टिटी कमी आसा म्हणून अशेंच घालता. नेक्स्ट हांव घालता भितून हल्दी पावडर. नेक्स्ट आमकां न्हू बटाट असो बरो मॅश करून घालपाक जाय. मॅशर बी आसा म्हाजे कडेन, मॅशरान मागीर हांव वांगडाच अशें मॅश करतलें. ऑनियन हांवें 2 घेतलेले, सो तुमकां कितले जाय न्हू अकॉर्डिंगली तुमी घेवपाक शकता. मोठे असले सो 2 घेतलेले, आनी बटाट असले स्मॉल सायजीचे म्हजे, सो ते 4 घेतले. नेक्स्ट आमी मॅशर घेवन अशें बरें अशें बटाट जे आसा पळय ते अशें नामून घेवपाक जाय. सो म्हाजो न्हू ट्रायपॉड सेट जायना, सो जस्ट तुमकां दाखयता, मोबायल दवरता आनी बरें अशें मॅश करून घेता. नेक्स्ट आमकां घालपाक जाय भितून ते मीठ. पिठी भिजोवपाक घेता, सो तितून हांव घालता मीठ, थोडोसो बेकिंग पावडर घालता, थोडीशी घालता हल्दी पावडर. नेक्स्ट हांव घालता भितून वोवो, घालता भितून बेसन. आनी हो बेसन न्हू म्हाजो चक्की आटान पिसलेलो, सो नेक्स्ट टायम म्हाका मम्मीन बी कितें सांगलां जाल्यार मातसो असो मोठो दवर, तितून टेस्ट बरी येता. सो नेक्स्ट टायम हांव तशें करतलें. नेक्स्ट आमकां फ्रेश अशी कोथंबीर घालून बरी मिक्स करून घेवपाक जाय. तितून बरी एक फ्रेशनेस येता आनी बरी टेस्ट येता. म्हाका तर कोथंबीर खूब लायक, मागीर सगळ्या डिशान कोथंबीर हांव घालतातूच. आनी पिठी बी बरी अशी उदक जितलें जाय पळय तितलें घालून बरी अशी करून घेवपाक जाय. अशें न्हू स्मॉल बॉल्स करून न्हू कोथंबीर घातल्या तर अशे स्मॉल बॉल्स करून कितले सायजीचे जाय तितले अशें रेडी दवरपाक जाय. मिनवायल कांय गॅशीर दवरून तितून तेल तापत दवरपाक जाय. आनी पिठी बीन आमची रेडी आसा. सो 3 ऑलमोस्ट 9 जाला. सो 4 स्मॉल सायजीचे बटाट्यांचे ऑलमोस्ट 9 जाल्या. ओके, आतां हांव हें करता, तेल तापल्या उपरांत एक एक करून सोडटा. सो आतां कितले जाय पळय तितलेच भाजतले हांव, बाकीचे हांव दवरतलें. असो कोट भितून घालपाक न्ही जाय आनी बरो असो कोट करपाक जाय. एक्सेसचे पीठ आसा तें काडून अशें करपाक जाय आनी डायरेक्ट सायडीन अशें सोडपाक जाय. एक आमचो वडा रेडी. हांवें 5 वाजले, उरलेले मागीर भाजता सांजच्या टायमार. सांजचे म्हणजे आतां 3च जाले.
अशें मागीर बरें भाजून भाजून क्रिस्पी सॉफ्ट अँड टेंटी विथ पाव आनी न्हू लसणीची चटणी बिंडांची लसणीची चटणी घालून खावपाक जाय बरें लागता सांजच्या टायमार खावपाक. तेणें मम्माचे हेअरबँड काडले आपले आपले म्हणून आनी ते दाखयता. तुका हेअरबँड तुझे हेअर कट केले मगो आतां कशें घालूंक तुका हेअरबँड हेअर कट करूंक ना तुझे पळय तेका कांयच तें बरें ना अशें 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 पुळयो दाखय बाय पळय दिसना व्हिडियो तितले तेका तें लोशन लायलां आनी पयतली फाल्यां कशें कितें कंडिशन जालें आनी फाल्यां मागीर तेका डॉक्टरा कडेन व्हरतली आनी आयचो व्हिडियो हांगाच एंड करता. व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.